आमचे काँग्रेस हावजान आमी सगळे प्रियोळ मतदारसंघाचे कार्यकर्ते, आमचो गुरुदास कोरगांवकर अध्यक्ष, आमचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते रामकृष्ण जल्मी, दिनेश जल्मी आनी आमी सगळे आयचो हो ल्हानसो सुवाळो जो प्रियोळ मतदारसंघान आमी करपाचे आशिल्ले, काही कारणा खातीर आमी आयज काँग्रेस हावजान हो इंडक्शन प्रोग्राम आमी संपन्न करता. आयचे जे इंडक्शनाचो जो प्रोग्राम जो आसा तो एक सोशल वर्कर, सोशल कार्यकर्तो आनी प्रियोळ मतदारसंघान एक बरो मागपी, एक कार्य करपी जो आसा तो तेजे आमी आयज इंडक्शन करतले. तेज्या इंडक्शनाचे पयलीं हांव आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हेजे वेलकम करता. आमचो नॉर्थाचो डिस्ट्रिक्ट मंगलदास नायक हेजे स्वागत करता. आमचो प्रियोळ मतदारसंघाचो अध्यक्ष गुरुदास कोरगांवकर, बाब दिनेश जल्मी, रामकृष्ण जल्मी हेंचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. आनी हो सुवाळो, आयचो जो सुवाळो आसा तो प्रियोळ मतदारसंघाचो कार्यकर्तो नोनू चंद्रकांत नायक हेजे आमी इंडक्शन करपाचें आसा. तेन्ना वेलकम हे सगळ्यांचे केल्लें आसा. मिडियाचे हांव वेलकम करता. आनी दुसरे सुवातेक हांव आमच्या अध्यक्षा कडेन गुरुदास कोरगांवकर एक मागता की तेणें एक दोन उतरां आमकां संबोधीत करची. माचेर आशिल्ले उपस्थित गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब मंगलदास नायक आनी बाकीचे आयज इंडक्शन जावपी बाब नोनू चंद्रकांत नायक हांचे हांव प्रियोळ मतदारसंघा वतीन स्वागत करता आनी तांकां वेलकम करता. प्रियोळ मतदारसंघ मातसो मागास उरलेलो आसा आनी काँग्रेसीचें तितलें व्हडलें कार्य ना, पूण आतां आमी चिंतलां की हांगा कार्य वाडोवपाचें. त्या खातीर आमी एक मनीस भितर इंडक्शन करीत आसा आनी फुडें आतां प्रत्येक पंचायती आमी विजीट दितले आनी नवे नवे कार्यकर्ते इंडक्ट करतले आनी ट्राय करतले की फुडले फावट तो हाडचो येता ते 27 तो आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें जावं. गुरुदास कोरगांवकर, आमचो प्रियोळ मतदारसंघ जरी तर आमदार ना जाल्यार प्रियोळ मतदारसंघाचे कार्यकर्ते जे आसा पळय ते सगळे एक्टीव आसा. आनी ह्या फावटी प्रियोळ मतदारसंघाक आमचो बरो पैकी आमी कॅन्डिडेट दितले, ह्या बद्दल दुबाव ना. दुसरे सुवातेक हांव आमचो नॉर्थाचो डिस्ट्रिक्ट मंगलदास नायक हेंचे कडेन मागता की तेणें एक आमकां संबोधीत एक. नमस्कार. माचेर आसलेले आमचे GPCCचे प्रेसिडेंट बाब गिरीशजी चोडणकर, आयचे इंडक्शन जे जातले जे नोनू चंद्रकांत नायक सोशल वर्कर, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब गुरुदास कोरगांवकर, आमचो हेमंत नायक, दिनेश जल्मी, रामकृष्ण जल्मी. आयज खूब बरें दिसता की आयज प्रियोळ सारकिल्ल्या मतदारसंघासून काँग्रेसीचे एक सोशल वर्कर आमकां मेळटात. म्हणजे आमच्या हितूर आयज इंडक्शन जाल्लेलो आयज जातलो तेजें नांव जावन आहा बाब नोनू चंद्रकांत नायक. हेजें थंयसर कामूय आहा आनी हांव एक उमीद बाळगता की तेंचे कडेन की तेणी एक एक्टिवनेस घेवन बाकीच्या आमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर सगळ्यां बरोबर मेळोन मिसळून काम करून थंयसर आमचो मतदारसंघ घट करचो हें हांव तेंचे कडेन मागतां. देव बरें करूं. देव बरें जावं. मंगलदास नायक, आयच्या इंडक्शनाच्या सुवातेक आमचो नोनू चंद्रकांत नायक हाजीर आसा. तेन्ना इंडक्ट करच्या पयलीं हांव आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा कडेन मागता की तेणें आमच्या प्रियोळ मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचें. समीरा माफ करा की आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो OBCचो सेल जो चेअरमॅन आसा
शरद उर्फ नितीन चोपडेकार यांचे कडेन हांव मागतां की तेणें एक आमकां 2 उतरां संबोधीत करचें. देव बरें करूं. आमच्या ह्या इंडक्शनाच्या प्रोग्रामान उपस्थित आसा आमचे GPCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, डिस्ट्रिक्ट मंगलदास नायक, बाकीचे पदाधिकारी आणि नानू नायकाचे बरे मागपी. आयज उमेद भोगता की नानू चंद्रकांत नायक आयज काँग्रेस पक्षान येता आणि तेचें कार्य हांवें पळयलां की आमी वांगडा आसतना दोगांयनी 2-4 वर्सां पयलींसून आमी OBC खातीर महासंघान आमी मेळून आसले आणि आमी एक दर्जाचे आणि एक पॉयंट घेवन आमी काम करताले. 100 रोस्टर इम्प्लिमेंट करचे आमचे OBCचे ST SC खातीर. आणि तितून आमी दोगांयनी म्हाका दिसता रिप्रेझेंटेशन आमी आउट ऑफ स्टेट सुद्दां गेले. आमी बेळगांव गेले, मागीर ते कन्वेन्शनाक अटेंड केले, मागीर बाकीच्या स्टेटीन गेले आमी. आणि जेन्ना महासंघाचे आमचे इंटरनॅशनल जे इंडियन लेवलाचेर जे येताले तेन्ना आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिताले की आमच्या ह्या लोकांक, आमच्या OBC लोकांक इतले डिप्रायव्ड जाता, आमकां आमचे हक्क मेळना. आणि चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स आमचे खुबशे आसले. म्हणजे ते OBC खातीर ते मागीर तांकां स्कॉलरशीप जावनी, मागीर तांकां मागीर बाकीची स्कीम जावनी. पण मेन हेतू आसलो आमचो, तितून आमी मोटिवेट करताले की 100 रोस्टर इम्प्लिमेंट जावचो. आणि ते आमी ती चळवळ सुरू केली, मागीर तो त्या सायडीन मागीर आमी काँग्रेसी तर्फे केले. तशेंच आमचे एसेंब्लीन बरो इश्यू जालो. आमचे कालूस बाब, आमचे एडवोकेट कालूस पेरेरान आमकां तेच्या बद्दल खूब सायडीन सपोर्ट केलो. तशेंच आमचे युरी आलेमान केलो आणि काँग्रेस पार्टीच्या सगळ्या सदस्यांनी आमच्या वांगडा रावन तो आमी नेट धरून कार्य केलें आणि ते आयज इम्प्लिमेंट जालें आणि आमच्या भुरग्यांक बेनिफीट जाले. तशेंच आमचे OBC विभाग घट करपाक नानूचो आमकां खूब हातभार लागतलो आणि आमी खुबशे इश्यू घेवपाचे आहात आणि ते आमी इश्यू घेतले. आतां एक काँग्रेसीच्या तर्फे आमचे मॅनिफेस्टोनूय आसतले आणि ते प्लॅटफॉर्म तयार करून अंडर लिडरशीप ऑफ गिरीश बाब आमी ते OBCचे इश्यूज 19 कम्युनिटीचे इश्यू घेतले आणि ते सक्सेस करून दितले. म्हाका ह्या फंक्शनाक आपयल्या बद्दल सगळ्यांचे आभार आणि देव बरें करूं. देव बरें जावं शरद. आतां आमी इंडक्शनाचो प्रोग्राम हें करता की आमच्यो MLA सर काल्लूस हेजो वेलकम आमी करता. तेन्ना मागता हांव इंडक्शनाचो प्रोग्राम संपन्न जावचो. पयलीं फॉर्म तेणे काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद. काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद. इंडक्शन जालें न्ही? जालें. इंडक्शन हेवटेन जाल्लें आसा. हांव वेलकम करता आमच्या काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या वतीन की नोनू चंद्रकांत नायक यांच्यांनी भरघोस अशें सोशल वर्क प्रियोळान काम करूं आणि प्रियोळान काम करून दाखोवचें, काँग्रेस पार्टी वयर हाडची अशें हांव तेंचे कडेन विनंती करता आनी परत एकदां तेजें वेलकम करता इंडक्ट केल्ल्या बद्दल. दुसऱ्या सुवातेक आमचो MLA स्पेशली आमचो प्रियोळचो इंचार्ज म्हटल्यार जाता दोतोर काल्लोस हेंचे कडेन हांव आय एम रिक्वेस्टिंग टू दोतोर की तेणें आमकां 1-2 उतरां संबोधीत करचें. दोतोर काल्लोस. आमचो GPCC प्रेसिडेंट गिरीश बाब चोडणकर, आमचो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष मंगलदास नायक आनी आयज आमी वेलकम करतात नोनू नायकाक प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीचो.
A big welcome to you. Yeah, thank you, sir. काँग्रेस पक्ष आमी सगळे जाणा ते ओल्डस्ट पार्टी इन द नेशन आनी काँग्रेस पक्ष सुद्दां लोकांचे चिंता आनी लोकांचे बरें चिंता आनी कोत्ता फुडें. आतां पळयलें आसतलें थोडे दीस फाटींसून भरपूर लोक आहात पार्टी पक्षाक आमचे जॉयन जावपाक आनी हे वेलकम मूव. कित्याक लोक आमी गिरीश बाबान कॉल केलो तेन्ना सगळ्यांक आपोवपाक कोण आशिल्ले ते थोडे पयस गेल्ले आनी कोण नाशिल्ले ते पासून आपयले ते रोखडे मॅसेजीस येवपाक लागले की ते आतां काँग्रेस पक्षाक जॉयन जावपाक सोदतात. आमच्या पॉलिसी क्लियर आनी आमचें मिशन क्लियर BJPक काडपाक जाय म्हण आनी कोण काँग्रेस पक्षा बरोबर आसात जाल्यार ते सुद्दां BJPचे विरोध आसतले. कोण आमचे बरोबर ना जाल्यार मागीर तेंचे तो एक प्लॅन आसा, स्ट्रेटजी आसा BJP कशे भाशेन फाटल्या दारांत नाल्यार डायरेक्टली हाडपाक. सो हांव सगळ्या लोकांक मागता आतां आयज नोनू आयला तुमी आनी थोडे दिसान पळयतले आनी पासून लिडर येतले आमचे पक्षान जॉयन जातले आनी लिडरशीप ऑफ गिरीश चोडणकर सगळे येतले आमी एकठांय जातले आनी एकठांय इवन दुसऱ्या पक्षाक आमी अपील केला सगळे एकठांय रावन BJP पक्षाक डिफीट करया. कित्याक आमचे गोंय कितको काबार जाता आनी देशूय कितको काबार जाता आमी सगळे जाणा. सगळे उलयनात पूण आमी डेली आमी काटले कितें जाता तें आनी गोंय कितको सालबाल करपा जाय कितको सांबाळूंक जाय आनी काँग्रेस पक्ष सद्दां आसतलो सगळे लोकां फाटल्यान सगळे बारीक लोकां पासून चिंतून काँग्रेस पक्ष वावरतलो गोंय सालबार करपाक आनी सांबाळपाक. देव बरें करूं. थँक्यू सर. आयचे सुवातेक आमचो इंडक्शन जो एक कार्यकर्तो आसा तेजे कडेन मागता हांव की तेणें आमकां संबोधीत करचे. नोनू चंद्रकांत नायक. नमस्कार, हांव नोनू चंद्रकांत नायक खंडोळा माशेल ह्या प्रियोळ मतदारसंघाच्या सुपुल्ल्या गांवांत रावता. भावनांनी एकूच सांगता, आयज ज्या वेदीचेर जे मानेस्त आसा त्या मानेस्ताच्या साक्षीन तशेंच प्रियोळ मतदारसंघाच्या प्रत्येक मतदाराक आनी गोंयच्या समेस्त मतदारांक उलो मारता. जी राख आसता, जी राख जेन्ना उठ्ठा शुन्यानसून आमी जग जिंकपाचो प्रयत्न करता. आयज हांव ह्या काँग्रेस पक्षान इंडक्ट जाता. म्हाका भोव खोस भोगता की आयज ह्या सुंदर अशा पार्टीन जी भारतांतली एक बऱ्यांतली बरी एडमिनिस्ट्रेशन पावर आशिल्ली पार्टीन आयज हांव जॉयन जाता. त्या बद्दल म्हाका अभिमान आसा, स्वाभिमान आसा. आयज अशें आसा, विनाशकाले विपरीत बुद्धी. कदाचित काँग्रेस पार्टी जेन्ना जर फाटीं आसूंक शकता पूण हांव तुमकां अभिवचन दितां, प्रियोळ मतदारसंघान तशेंच संपूर्ण गोंयान काँग्रेस पार्टी फिनिक्स पक्षा प्रमाणे भरारी घेवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. आयज म्हाज्या प्रियोळच्या कितल्याशाच कार्यकर्त्यांनी म्हाका उलो मारलो की नोनू तूं काँग्रेस पक्षान यो. त्याच बरोबर माचेर हाजीर आशिल्ले मानेस्ताय कडेन चर्चा केल्या नंतर अशें दिसून आयलें खरोखरच हांव काँग्रेस पक्षान वचपाची म्हाजी जापसालदारकी, म्हाजो अभिमान, म्हाजो स्वाभिमान घेवन आयज हांव काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतां. इतलेंच उतर दितां, बडायो मारिना, पूण प्रियोळ मतदारसंघान उर्जिता वेवस्थेक हाडपा खातीर आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यान हांव प्रियोळ मतदारसंघान काम करतलो आनी तें काम प्रियोळ मतदारसंघाच्या भवितव्या खातीर तुमच्या साक्षीन तुमी म्हाका सहकार्य करचे अशी अपेक्षा आसा. म्हाका खबर आसा वेदीचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आमच्या फाटल्यान रावतले आनी तेंच्या उल्याक उलो दिवन, उल्याक दिवन आमी प्रियोळ मतदारसंघान तशेंच समेस्त गोंयच्या वाठारान काँग्रेसी खातीर काम करतले. आयज बजबजपुरीन माखलेल्या ह्या BJP सरकाराक तांची योग्य जागा दाखोवपाचो प्रश्न आयला आनी तो तुमी समस्त गोंयकार आयज 2027च्या निवडणुकीत तुमी सार्थ करतले अशी अपेक्षा बाळगिता. परत एकदा ह्या येद्या व्हडल्या राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या पार्टीन म्हाजो आस्पाव करून घेतलो त्या बद्दल समेस्त पदाधिकाऱ्यांचो हांव आभारी आसा. देव बरें. जायते लोक प्रियोळ मतदारसंघाचे लोक आयज हेवटेन आमच्यो सिनियर लोक हेवटेन येयल्ले आसा
तेन्ना हांव एक नोनू चंद्रकांत नायक हांकां एक रिक्वेस्ट करता की तेणें आयच्यान काँग्रेस पार्टीचें काम हातीन घेवचें. आमी तेच्या फाटल्यान आसा. प्रत्येक ऑर्गनायजेशन जें आसा तर युनायटेडली आमी ते सगळे प्रिवॉलचे लोक सगळे वयतले आनी कार्य काँग्रेस पार्टीक करतले. देव बरें जावं नोनू नायक. दुसऱ्या स्वातीक निमण्या स्वातीक कितलेशे वर्सां प्रिवॉल मतदारसंघान संबंद आसलेलो सगळ्यान वयर सरिल्लो मनीस, कार्यकर्त्यांच्यान अध्यक्ष जाल्लो मनीस आनी खुबशे प्रिवॉल मतदारसंघाच्या जे मार्शल धर माड्डोळ धर ह्या सायडीच्यान खुबशे रिलेशन आसलेलो मनीस, गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो मनीस, आयज गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट गिरीश बाब चोडणकर हेंचे कडेन हांव मागतां. तेज्या पयलीं हांव देव बरें जावं म्हणटा की आमचो एक कार्यकर्तो जो काँग्रेस कार्यकर्तो जो ताका आयज इंडक्ट करून घेतल्या बद्दल हांव रिक्वेस्ट करतां की गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर सर हेंचे कडेन मागतां की आमकां स्पेशली प्रिवॉल मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचें आनी त्या संबोधीतच्या शब्दान आमी तेच्या फाटल्यान सदांच उबे रावतले अशें हांव तांकां प्रॉमीस करतां. आमचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हेंचे कडेन मागतां की तेणें संबोधीत करचें. प्रिवॉल ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन आयोजीत केल्लें हें आयचे इंडक्शनाचें फंक्शन. हांगा हजर आशिल्ले आमचे काँग्रेस पक्षाचे वर्कींग प्रेजिडेंट आनीक एक तडफदार आमदार बाब कार्लोस आल्वारेस. हांगा हजर आशिल्ले आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट मादईचे बाब मंगलदास, प्रिवोळचे ब्लॉक प्रेजिडेंट बाब गुरदास कोरगांवकर, प्रिवोळ मतदारसंघाचे लिडर बाब प्रेमानंद गांवकार जाका आमी पॉप्युलरली PVP म्हणटात, बाब हेमंत नायक, बाब दिनेश जल्मी, बाब रामकृष्ण जल्मी आमचे ST सेलाचे चेअरमॅन. माचयेर आशिल्ले आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बाब प्रदीप नायक, आमचे मणियारे बाब समील वळवयकर, आमचे OBCचे चेअरमॅन बाब नितीन चोपडेकर. हांगा हजर आशिल्ले आमचे दुसरे स्पोक्सपर्सन बाब मांब्रे, महेश मांब्रे. आनी माचयेर आमचे प्रिवोळ मतदारसंघाचे आमचे आयिल्ले लिडर्स. आमी सगळ्या मतदारसंघांनी परत पार्टी उबी करपाचे ध्यास आमचे सगळ्या लिडरांनी घेतलेलो आसा. आनी जशें कार्लोस बाबान सांगलें की आमी सगळ्यांक उलोय मारलेलो आसा आनी त्या उल्याक प्रतिसाद दिवन असंख्य लिडर्स आज काँग्रेस पक्षा कडेन येतात काँग्रेस पक्ष घट करपाक. काल पयले आसतना तुमी काल 2 इंडक्शनां जालीं, एक शिरोडा मतदारसंघाक आनी काल कुठ्ठाळी मतदारसंघाक जवळ जवळ 1,500 कार्यकर्तो काल मारियान रॉड्रिगीस हाच्या नेतृत्वा खाली काल जॉईन जाले. आयजूय बी 2 इंडक्शन आसात. आयज हांगा प्रिवोळ मतदारसंघाचे तर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांक आमच्या कुंकळे मतदारसंघाचे थोडे इंडक्शन चालू आसा. सो हातूंतल्यान एक कळ नजरे मुखार येता की गोंयकार काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वा खाल्लो एक सरकार गोंयांक हाडपाक सोदता, कारण लोक ह्या सरकाराक विटलेले आसात आनी त्या खातीर सगळे जाणांक दिसता की काँग्रेस पक्ष घट करपाक जाय आनी काँग्रेस पक्ष मजबूत करपाक जाय हो एक ध्येय गोंयकारांनी आयज ठरयलेलो आसा. बाब दोनू चंद्रकांत नायक हो कितले दीस जाले पक्षाचें काम आपले जाता त्या परीन समाजाचें काम तो करतालो. OBC महासंघाच्या वतीनूय ताणें काम चालू दवरलेलें आनी एक बिजनसमॅन, एक वेवसायीक म्हणून तो आपले थोडे बिजनसान जोडून समाजा खातीर कार्य ताणें चालू दवरलेलें आसा.
आज ताणें रितसर काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा ताणें क्लियर सांगलां आपल्या इलेक्शनाचे परस सगळे जे बूथ आसात 44 ते 44 बुथांक आपूण टीम उबी करपाक आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी ब्लॉकाचे सगळे वांगडी हांकां घेवन एक नवी प्रियोळ मतदारसंघाक काँग्रेसची टीम तो उबी करतली. तेजे नंतर कोणीय इलेक्शन लडो त्या इलेक्शनाक आमी सपोर्ट करून एक वेगळी नवी येवजण घेवन प्रियोळ मतदारसंघाक मतदारसंघ उबारपाचो ताणें एक ध्यास घेतला आनी त्या ध्यासाक ताका यश हाडूं म्हणून हांव मागणी करता आनी अपेक्षा करता की आमचे सगळे प्रियोळ मतदारसंघाचे असंख्य जे कार्यकर्ते आनी लिडर्स पयलीं साकून सामके एक ठामपणान पक्षा बरोबर रावले. आमकां खबर आसा आमची परिस्थिती प्रियोळ मतदारसंघाक कितें आसती. कितले वर्सां जाले आमचे थंय आमदार केन्नाच निवडून येवना आनी तरी आसतना आमचे असंख्य लिडर जे आसात ते आयज थोडे आसात थोडे ना, थोडे येवन आयिल्ले ना, ते पक्षा बरोबर राविल्ले आसात. आयचो जो BJPचो सरकार प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपीचो चलता बाकीचे सगळे करप्शन आनी हे इश्यू जालेच पूण हो OBC, SC आनी STच्या विरोधी सरकार म्हणजे बहुजन विरोधी सरकार हे वेगळे वेगळे टायमार प्रूव जायत आसा. 2012तल्यान ते ST समाजाक फटयत आसात रिजर्वेशनाच्या नांवान. 2012 BJPचो सरकार येयलो, 2014 तेंचो डबल इंजीन सरकार सुरू जालो. पूण जी तेणी शेड्यूल ट्रायबाक आमच्या STच्या लोकांक ट्रायबल लोकांक आश्वासनां दीत दवरलीं रिजर्वेशन हाडटा, आतां येतलें, फाल्यां येतली ऑर्डर, परत येतली ऑर्डर आनी आमच्या शेड्यूल ट्रायब लोकांक फक्त फटोवपाचें काम ते करीत आसात. तांकां अजुनूय दिसता की BJPचे जे सगळे लिडर व्हडले व्हडले आसात तांकां दिसता की बहुजन समाजाक ते फटोवपाक शकता म्हणून. तितून भितर OBCकूय ते फटयतात, SCकूय फटयतात, STकूय फटयतात. रिक्रुटमेंट करता आसतना रिक्रुटमेंटाच्या लिस्टान जर नांवां पळयलीं जाल्यार मेरिटाच्या लिस्टान OBC, SC, ST हेजो नंबर 2 या 3 नंबर आसतले. म्हणजे हाजो अर्थ अशें दाखोवपाक सोदतात ते BJP की SC, ST आनी OBC हुशार लोक ना. पूण जेन्ना बोर्डाची एग्जामी खंय येता थंय कितलेशेच OBC, SC, STचे लोक भुरगे टॉप करतात. पूण गोंयच्या सरकाराच्या लिस्टांनी थंय ते फक्त OBC, SC, ST जी रिजर्व लिस्ट आसतात त्याच रिजर्व लिस्टांक ते फक्त दिश्टी पडटात. म्हणजे हाजो हेतू क्लियर की तांकां OBC, SC, ST चे लोक जनरल लिस्टांक सिलेक्ट जाल्ले नाका आनी ते वेवस्थीत रिती ते कुशीक दवरतात. दुसरो खास करून हो प्रियोळ मतदारसंघ हांगा बहुसंख्येन ST समाज आसा आनी ह्या ST समाजाक दोनूच उदाहरणां दिवपाक सोदता की कशे फटिल्ले आसात. रिजर्वेशना बाबतींत जें हांवें सांगलां थंय हांव खात्री सावन सांगता की हे परत एकदां आमच्या मूळ गोंयकारांक जेका आमी ST म्हणटात तांकां फटोवपाचें चाल सुरू जाल्ली आसा. सगळो ड्रामा सद्या चालू आसा रिप्रेझेंटेशन दिवपाक. ह्या डबल इंजिनाक सरकाराक जर जाय जाल्यार रिजर्वेशन ह्या इलेक्शनाक ते दिवपाक शकतात. हांव चॅलेंज मारता BJP सरकारा कडेन की तुमी परत एकदां शेड्यूल ट्रायब समाजाक मूळ गोंयकार जाका म्हणटात त्या समाजाक तुमी वंचीत दवरतले रिजर्वेशना पासून. कारण कितलीशीं कारणां तुमी मुखार हाडटात. तुमच्यान एक नोटिफिकेशन इशू करपाक जालना आश्वासन दिवन सुद्दां. तुमकां अजुनूय आनी कितलीं वर्सां तुमी बारीक समाजाक फटयतले आनी ते फटोवन घेतले अशें तुमकां समज आसा हें म्हाका खबर ना. आनी हांव ह्या पावटी उलो मारता आमच्या सगळ्या ST समाजाक एक पावटी बदल करून पळोवया. तुमी काँग्रेसी वटेच्यान ह्या पावटी येवया आनी आमचो सरकार हांगा जाले त्या बरोबर
गोंयांक जालें त्या बरोबर आमचो सरकार केंद्राकूय येतलो आनी इमिजिएटली आमी जे प्रॉब्लेम जे ST समाजाचे आसा ते राज्य सरकाराचे क्षेत्राक आसूं ते केंद्र सरकाराच्या क्षेत्रान आसूं आमी ताका पूर्णतेक वयतले. ST रिजर्वेशन हांव चॅलेंज मारून सांगता की BJP सरकार ST रिजर्वेशन दिवपाक सोदना. त्यांनी सगळे तरेचे फुटोवपाचे प्रयत्न आनी ड्रामा ऑलरेडी सुरू केल्ले आसात आनी तांकां ST रिजर्वेशन दिवपाचें ना हें हांव स्पश्टपणे हेजे पयलींय सांगलेलें आनी आतां परत एकदां गोंयच्या आमच्या ST समाजाक सांगपाक सोदता की तुमकां ते फटयतात, तुमचें रिजर्वेशन ते दिवपाक सोदना आनी तुमकां परत ह्या ST रिजर्वेशना पासून वंचीत दवरपाक सोदतात. हें तेंचें कट कारस्थान चालू आसा ST समाजा विरुद्ध. तें समजून घेवपाचो प्रयत्न ST समाजान करचो आनीक हो जो हिडन एजेंडा हेंचो आसा तो हिडन एजेंडा आमकां समजोवपाक जाय. दुसरो पॉयंट, ST समाजा खातीर एक ट्रायबल सब प्लॅन आसतात तेजे प्रमाणे जर प्रोविजन ती चेंज करपाक मेळना. 10.53% ऑफ द टोटल बजेट हो STच्या वेलफेरा खातीर स्पेंड करपाक जाय सगळे डिपार्टमेंटांतल्यान. म्हणजे गोंयचें जर बजेट पळयलें जाल्यार गोंयचें बजेट हांव कमीच फिगर धरता 27,000 करोड आनी 27,000 करोडांतले 10 पॉयंट हे म्हणल्यार जवळ जवळ 2,700 कोटीच्या आसपास जातात. म्हणजे प्रत्येक वर्साक ट्रायबल सब प्लॅनाच्या प्रमाणे जवळ जवळ गोंयांक 2,700 कोटी रुपया शेड्यूल्ड ट्रायब समाजाक ह्या सरकारान रिजर्व करून दवरून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट मार्फत शेड्यूल्ड ट्रायबाच्या वेलफेरा खातीर हे पयशे खर्च करपाक जाय. आनी ते जर एक्चुअली पळोवपाक गेलें जाल्यार 500 ते 700 कोटीच जातात आनी ते सुद्दां कंप्लिटली फंड्स हो ST समाजाच्या वेलफेरा खातीर स्पेंड करनासतना ते थोडे थंय दाखोवप आनी ते आमी खर्च करता अशें दाखोवप. म्हणजे जवळ जवळ 2,000 कोटी वर्साक ST समाजांतल्या तोंडांतल्यान हे काडटात आनी बाकी कडेन खर्च करतात. आनी खास करून हे पयशे ते इव्हेंट मॅनेजमेंटाक स्पेंड करतात, करप्शन करून पयशे भितर उडोवपाक कमिशन. त्या खातीर काल सुद्दां म्हणलेलें आमी हो सरकार आसा तो इव्हेंट मॅनेजमेंट कमिशन सरकार आनी ST समाजाचे जे पयशे आसात म्हणजे इमॅजीन करात तुमी गेले 5 वर्सांक जवळ जवळ 10,000 कोटी ST समाजाचो हेणी काडून उडयला. म्हणजे तांकां वंचीत दवरल्या पयशांतले आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट करून हे पयशे यूज केल्ले आसात. सो ST समाजाक हे परत परत फुडें त्यांचे अधिकाराचे जे आसा कारण हो जे फंड्स आसतात ते डायवर्ट करपाक मेळना दुसरे कडेन ना तर हे फंड्स लेप्सूय करपाक मेळना. तो फंड्स ताका असो कायद्यान बांदून घेतलेलो आसा की ST समाजाचो पयसो जो आसा तो ST समाजाकूच यूज करपाक जाय. तो खंयच्याच दुसरे कामाक डायवर्ट करपाक मेळना नाल्यार तो लेप्सूय करपाक मेळना. पूण ह्या सरकारान कितें केलें ते BJPच्या गेल्या 5 वर्सांक 10,000 ST समाजाचे त्यांचे अधिकाराचे पयशे ST समाजाच्या अधिकाराचे पयशे 10,000 कोटी ST समाजाक त्या पयशां पासून वंचीत दवरून तेंचेर एक व्हडलो अन्याय BJPचे सरकारान प्रमोद सावंतच्या सरकारान ST समाजाचेर केल्लो आसा. हे हांव विथ पुरावे म्हणजे हांव जस्ट बेश्टो आरोप करना. तुम्ही खंयचेय प्लॅन करून पळयात, बजेटरी प्रोविजन करून पळयात जावं सगळे डिपार्टमेंटाक RTI मागून पळयात 700 कोटीच्या वयर हो पयशे गेल्ले ना. हेजोच अर्थ BJPक आजुनूय दिसता की बहुजन समाज जो आसा ताका आमी फटोवपाक शकता आनी त्यांचो जो अधिकार आसा आमी तांकां दिनासतना दवरपाक शकता. आनी तरी सुद्दां देवाच्या नांवान रामाच्या नांवान तांकां दिसता की बहुजन समाज तेंचे कडेन येतलो आनी तांकां परत मत मारतलो. ह्या पावटी सगळे बहुजन समाजा भितर सगळे परिवर्तन येयल्लें आसा. तांकां कळोन चुकलां की हो BJP सरकार हो बहुजन विरोधी सरकार आसा आनी त्या सरकाराक येता त्या 6 म्हयन्यांनी जे इलेक्शन जातलें त्या इलेक्शनाक हो लोक आमचे सगळे गोंयकार एक जावन ह्या सरकाराक बदलयतले. देव बरें करूं.
आसा म्हटल्यार तुमी तेज्या बरोबर आसतले मनीषा बरोबर. सो आतां तो तुमचो नेक्स्ट कॅन्डिडेट तुमच्या मतदारसंघात. कोण म्हणटा आमकां हय. ना कॅन्डिडेट म्हणे पळय आमचो अध्यक्षान पयलींच सांगलां, गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षान पयलींच इंटिमेशन दिलां सगळ्यांक की कार्यकर्ते कोणीय आमचे इंडक्ट जावंक शकता अपार्ट फ्रॉम अनकंडिशनल सपोर्ट. पूण तेन्ना नोनू नायक हो क्लेम करतलो कितें करतलो दॅट इज वीक इन फ्युचर. क्लेम करपाचो प्रश्न हो मागीरचो आसता. कोणाचे कार्य कशें बरें आसा, लोक कसो लोक त्या कॅन्डिडेटाक बरो आसा हें गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ठरयतली, तेंचो सेल्फ ठरयतलो. इलेक्शन कोणीय इंडक्ट जाल्या नंतर सुद्दां त्या कॅन्डिडेटाक ते कॅन्डिडेट जातलो हो मागीरचो प्रश्न. आमी जो 1992 हांव कार्यकर्ते आसलो आमी आजून पर्यंत कॅन्डिडेटाची क्लेम केन्नाच करूं ना. कार्यकर्ते म्हणून रावल्या. जो पार्टी जेन्ना कॅन्डिडेट दितलो त्या पार्टे खातीर आमी सदांच पार्टी फाटल्यान आसतले. कॅन्डिडेटाक हो मागीरचो प्रश्न. तुम्ही ते रावता तिथून त्यांना काँग्रेस येऊन तुम्ही जायते वावरी केला कितले डिफिकल्ट लागतं तुमच्या फावटी काँग्रेस जिखून? डिफिकल्टी आसा. आजचो जो मतदार जो आसा तो संभ्रमाव वेवस्थेत आसा. पयलो प्रश्न आसा की प्रियोळ मतदारसंघान जे गेली 10 वर्सां ताचेर पयलींची 10 वर्सां भायलो कॅन्डिडेट हाडला आनी हांगा कॅन्डिडेटीचेर भरून तो आमदार जाला. आतां सगळ्यान ह्या पार्टीनी भारतीय जनता पक्ष पार्टी आनी जी दुसरी पार्टी आसा तांच्यांनी भायलो हाडून जे 35,000 जे मतदार आसा त्या मतदारसंघांसून एकूय असो मनीस ह्या पार्ट्यांक मेळना कित्याक म्हाजो पयलो प्रश्न आसा. आज ज्या पद्दतीन काँग्रेस पक्षांनी कॅन्डिडेट दिल्ले हेज्यान पयलीं ते सगळे प्रियोळ मतदारसंघाचे आसले. पूण ह्या सर्वसामान्य जे सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधी पक्षांचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जळटा तेंच्यांनी भायलो हाडटना आमचो कॅन्डिडेट लागता आनी पयशांच्या बळाचेर कॅन्डिडेट निवडून हांव स्पश्टपणान आरोप करता की पयशांच्या बळाचेर आज गेली 5 ते 10 वर्सां आनी ताच्यान पयलींचे जे आमदारांनी केलें हें पयशांच्या बळाचेर केलां आनी हेका मतदार बळी पडल्या. आनी पयशांच्या बळाचेर जे राजकीय सत्ताची भोगल्या नंतर मतदारांक कितलें लुकसाण जालां आनी प्रियोळ मतदारसंघाचो विकास कित्याक खुटला हो मतदारांक अजून आतां कळोन चुकलां. आनी प्रियोळ मतदारसंघान येणाऱ्या इलेक्शनाक बदल हो निश्चित आसा. तुमकां चड काम करचें पडटलें. काम कशें आसा पळय, काम ज्या पद्दतीन मतदार सुज्ञ आसा, मतदारांक खबर आसा ह्या वर्सा आमी कितें करपाचें तें त्या पद्दतीन मतदार करतले आनी आमी जें कितें मतदारांक सांगपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा तो आमी प्रयत्न करतले. तुवें सांगलें की बहुजन समाजाचेर अन्याय जाता, एसटीचेर अन्याय जाता, बारीक समाजा खातीर अन्याय जाता. ह्या समाजाक एट्रॅक्ट करपाक लागून काँग्रेस नेमकें कितें करता? आमी जो मुखारलो सरकार आसतलो हो बहुजनाचो सरकार आसतलो. बहुजनांक जे ज्या हातूंतल्यान वंचीत उरल्याक ते जावं OBC, SC, ST जांकां कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार आसतात त्या कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार परत तेंचे कडेन पावोवपाचें हें काम प्रामुख्यान काँग्रेस पक्ष करतले. पूण तेंचो कितें अधिकार आसा, सपोज जर 10% 10.56% जर टोटल बजेटाचो पयशे हे ST समाजा कडेन पावोवपाक जाय आनी BJP तांकां फटयता म्हणजे वर्साक 2,000 कोटी तेंच्या तोंडांतले काडून घेता ते काँग्रेस पक्ष करपाक तेंचो अधिकाराचो पयसो आसो तांकां दितले. मॅरीट लिस्टांचेर आमी इंटरफेर जायनासतना सपोज जर OBC, SC, STचो भुरगो जर मॅरिटाचेर सिलेक्ट जावपाक शकता जाल्यार ते आमी इंटरफेर जावन तांकां तितूंतल्यान काडचे ना. म्हणजे बहुजना समाजा खातीर तांकां प्रमोट करपा खातीर ज्यो गरजे आसा ती एड्युकेशनल फिल्डाक जावं तांकां बिजनस स्टाब्लीश करपाक जावं त्यांच्या फॅमिली वेलफेअरा खातीर जावं हेचेर आमचें प्राधान्य आसतलें. बाब आतां तुमच्या सायडीक जायतो इश्यू चलता, स्पेशली रस्त्याचो हो इश्यू आनी फाटल्या कितलोच तेंचो इश्यू चलता. आतां कामूय स्टार्ट जाला. सो तिका तुमी लोकांक सपोर्ट कशें करतले? तुमी लोकांच्या सायडीक आसतले, भोवमाच्या सायडीक. आतां कशें आसा पळय, ज्या सत्ताधारी पक्ष ज्या लोकांक अन्याय करता त्या अन्यायाच्या विरुद्ध आमी सत्ताधारी पक्षा बरोबर ठामपणान उबे आसतले. प्रियोळ मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदारांक जो सत्ताधाऱ्या कडसून त्रास जाता आनी सत्ताधाऱ्या कडसून जे त्रास जाल्ले जे वंचीत लोक आसा तांकां आमी सदोदीत प्रयत्न करतले. मागीर तो एक खड्डो आसूं किंवा बाकीचे जे कितें तुमचे बारीक सारीक जे इश्यू आसूं तेंचे कडेन आमी प्रत्यक्ष तेंच्या पर्यंत पावतले. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.